मोरजे दर्यार भोंवतले जाल्यार शेकवाल्यांनी खाटी घालून पुराय दर्याच आडयल्ल्याचे चित्र सध्या मोरजेत दिश्टी पडटा। दर्याच्या ल्हारांक तेकासर शेकवाल्यांनी ह्यो खाटी घातल्यात। जाय तश्यो खाटी घालपाक पर्यटन खात्यान ह्या शेकवाल्यांक मेकळीक दिल्या काय असो प्रश्न उपरासता। दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम्स आनी शौचालय ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो ना, मात आता बेकायदेशीर गजालींचेर लेगीत कोणाचें नियंत्रण उरोंक ना काय असो प्रश्न सध्या मोरजेत उपरासला। नमस्कार, आम्ही आसात मोरजे दर्यादेगेर आणि दर्यादेगेर जर आम्ही पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात पर्यटन हंगामाच्या निमतान जे खाजगी जमनीन सेका असतात ती सेका घातलेली असतात आणि ही सेका घालत असताना पर्यटन खात्यान तांकां कितल्या प्रकारचे लाकडी पलंग घालपाक परवाने दिले हांव एक संशोधनाचो विषय जावन आसा। हांगा जर आम्ही पळयले जाल्यार शेकड्यांनी लाकडी पलंग आणि ते ज्या पद्धतीने आमच्या किनाऱ्याचेर समुद्राचे उदक येता थंय पर्यंत हे लाकडी पलंग घालून जी वेगळ्या पद्धतीने अडथळे निर्माण केल्ले आसा। पर्यटकांक व्यवस्थित फिरतलो जाल्यार हांगासर वाट तशी दिसना। सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पर्यटन हंगामाक प्रोत्साहन दिता। दर वर्सा विदेशात जाऊन जे आमचे पर्यटक येवचे आणि गोंयची आर्थिक स्थिती बरी जावची, स्थळाव्या नागरिकांक थळाव्या व्यावसायिकांक ताचो लाभ जावचो ह्या पद्धतीने काम करीत असतात। पण बिचार जर आम्ही पळयले जाल्यार कसल्याच प्रकारचे सोयी सुविधा ना। हांगासर चेंजिंग रूम ना, पार्किंगची सोय ना, उदक पिवपाची सोय केल्ली ना आणि असे असतानाच जे खाजगी जमनीवाले म्हणत किंवा जे सॅक व्यावसायिक असतात ते आपल्या गिरायकाक जाय ते सोयी सुविधा पुरवपाचे काम करीत असतात। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे कोण अतिक्रमण करतात, इलिगली जे लाकडी पलंग घालून पर्यटकांक त्रास करतात ताचेर कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।